आमी कसमशे गांवचे लोक हांगा 63/2 सर्वे नंबराचे हांगासर आयज प्रेस घेवपाक लागून परत एकदा येयल्ले आसात. 2 म्हयने पयलीं आमी एक प्रेस घेवन सांगपाचो प्रयत्न केलो की कशे पद्दतीन बोर्डार ऑफ कॉमन्सात जे 2 मेंबर्स आसात जे सारके भाव आसात, नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर, हेंच्यांनी कशे पद्दतीन आमचे जमनीक थंय अफरातफर केल्ली आसा हें आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्याच प्रमाणे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसात तितून मामलेदार, कलेक्टर, लँड सर्वे हांकां आमी सगळ्यांक लेटर दिल्ली. त्याच प्रमाणे स्वता आमी CM सराकूय दिल्ले. त्याच प्रमाणे गव्हर्नर सर आसा तांकांय आमी दिल्ले. पूण हांगासर कितेंच कारवाई जाता आसतना आमकां किंवा इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना आमकां दिश्टी पडलें ना. ताका लागून शेवटी फाटल्या शुक्राराक म्हणजे 26 तारखेर आमी पुलीस कागाळ घेवन गेले आनी थंय आमी कंप्लेंट केली FIR रजिस्टर जावचें अशें म्हणून. त्याच प्रमाणे काल आमी सोमाराक वचून जे सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसात क्रायम ब्रांच रायबंद्रा SIT तितून आमी एक कंप्लेंट केली आसा आनी ती कागाळ आमची अशे पद्दतीन आसा की अंडर एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे ही FIR रजिस्टर जावची अशे पद्दतीन आमी थंय तांकां ती कंप्लेंट दिल्ली आसा. आनी तितून आमी जवळ जवळ 21 ST जे आमचे बांधव आसात ST बांधवांनी आमी थंय ST सर्टिफिकेट लायल्ल्यो आसा आनी सायनी मारून थंय दिल्ले आसा. तर कायद्या अंतर्गत अशें म्हणटा की विथीन 48 अवर्स एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे FIR रजिस्टर जावपाक जाय अशें म्हणटा. आतां पळोवया की पुलिसाचो कायदो कितें म्हणटा आनी पुलीस हेजेर कशे पद्दतीन FIR रजिस्टर करता हें पळोवप आतां खरें तर आमचे आदिवासी जे लोक आसात ST समाजाचे लोक आसात हांकां हें पळोवप आयज खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा. तुमकां सांगपाक सोदता की हे 2 जाण आमी भावां म्हणलेलेच आसात की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर. तेच प्रमाणे आनी एक आमचो गांवचो मनीस आसा तो म्हणजे गजानन अनंत गावडे. तेजेर आमी हितून नांव मेन्शन केल्लें ना. हेजें कारण अशें आसा की बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी. सो ST कम्युनिटी आशिल्ल्या कारणान तेजेर आमी ती एट्रॉसिटी एक्ट आमी तेजेर लावपाक शकना. हेका लागून आमी परत तेजेर कंप्लेंट करतले गजानन अनंत गावडेचेर सेपरेट कंप्लेंट करतले आनी तेजेरूय बीन FIR रजिस्टर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कंप्लेनीक आमी सगळे अटॅच केल्ले आसात. तितून पर्चेस सर्टिफिकेट आसा, ओल्ड प्लेन आसा जो 1990चो प्लेन आसा. तेच प्रमाणे 2001 कशे पद्दतीन हे दोगांयनी कंपाऊंड वॉल बांदपाक हांगासर पंचायतीन NOC घेतलेलो आसा, तेजो प्लॅन दिलो आसा, तेजी म्हायती आसा, तेजेर एक्झॅक्ट लोकेशन आसा, एक्झॅक्ट एरिया आसा. म्हणजे 27,850 आनी 28,100 अशी एरिया मेन्शन केल्ली आसा. तेजेर लोकेशन आसा, नॉर्थाक आसा. आनी आतां जे तेणी 2016चो पार्टिशन मिटिशन केल्लें आसा ते जवळ जवळ थंयच्यान 2 किलोमिटर पयस आसा. तोवूय आमी आतां प्लॅन लायिल्लो आसा. ते कशे पद्दतीन ते एरिया तेणी थंय जवळ जवळ 55,950 तेणी ब्लँक सांडलेली आसा आनी 35,70,000 कशे पद्दतीन तेणे ती पार्टिशन मिटिशन केल्लें आसा. हे सगळे पुरावे सकट आमी थंय दिल्ले आसा. आनी त्याच प्रमाणे बाकीचे प्लॅन ओल्ड आमचो 114 फॉर्म, न्यू 114 फॉर्म अशे सगळे तरेचे आमी प्लॅन जे आसात डॉक्युमेंट्स आसा हे आमी एविडन्स ते लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता केस जी आसा ही केस पूर्णपणे ट्रान्सपरंट केस आसा. हांगासर चड एविडन्स आनी लावपाची गरज पडची ना. पूण तरी आसतना आनी जर कितें एविडन्स जाय जाल्यार आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा हो पुलिसाक आमचो आसतलो. त्याच प्रमाणे CM जे आसा आमचे हे CM कडेन आमी हे आदिवासी लोक जे आसात हे तांकां खरेंच पांया पडून तांकां रिक्वेस्ट करता. कारण हे सगळे CMचेर आसा. CMन जर हितून लक्ष घालीत जाल्यार म्हाका दिसता की काही अवघ्या दिसा भितर ही केस जी आसा ही सॉल्व जावपाक शकता. तुमकां हांगासर आमी जे लोक दिसता आदिवासी तुमी तो वचून थंय पळोवपाक शकता